पियण पर्वणीतल्या ऑडिट भवना लागसार एका तरणाट्याची कूड दुबावीत स्थितीन सापडली। चौकशे वेळार कुडीचेर काय घावे आशिल्ल्याचे स्पष्ट जाले। हे घावे खून करपाचो यत्न करताना मारपेट केल्ल्या खातीर जाल्यात काय हे प्रकरण हिट अँड रन हे अजून स्पष्ट जावंक ना। ह्या कुडीची वळख अजून पटोवंक ना। पुलिसांनी कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर जीएमसीन धाडल्या। फुडलो तपास सुरू आसा। नमस्कार, आम्ही असा पर्वरी पिलेन ह्या वाठारान काल राती 2 ते 2:30 ह्या वराचेर पिलेन जो स्लोप आसा इंडस्ट्री कडल्यान त्या वाठारान एक राती सस्पेक्टेड डेड बॉडी पर्वरी पुलीस स्टेशनान नोंद जाली। पर्वरचे पुलीस थळाव्या जाग्याचेर पावतकच तेंच्यांनी हांगासर पंचनामा केलो। त्याच प्रमाणे ही जी डेड बॉडी आसा ती अजून मेरेन डेड बॉडीची ओळख अजून मेरेन पटलेली ना। पर्वरी पुलीस तशेंच सालिगांव आणि कलंगूट इन कोलॅबरेशन ह्या तिनूय पुलीस स्टेशनांचेर तेंची जी तपास आणि इन्व्हेस्टिगेशन आसा ह्या घटनेचेर चालू आसा। सध्या तर प्रश्न पडटा की ह्या रस्त्याचेर रातच्या वराचेर ही एक सस्पेक्टेड डेड बॉडी हांगासर येयली कशी, हो जावन आसा एक खून बी काय कितें असो प्रश्न सध्या निर्माण जाता। थळाव्या जाग्याचेर आमी पळयता की पुलीस स्टाफ हांगासर इन्व्हेस्टिगेशना खातीर आयिल्ले आसा। हेचेर पर्वरी पुलीस तपास करीत आसा आणि हेचेर शोध जो आसा तो चालू आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर।